पांडव आणि शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या दिवचल शारांतल्या धबधब्या लागीं गुफा आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। दिवचल सारमानस रस्त्या कुशीक धबधब्या लागीं लोकांक थंय गेल्ल्या कडेन ह्या वाठारांत ही गुफा दिसून आयल्या। मायनिंग वाठारांत धबधब्या वयल्या घसघश्या पासून सुमार 150 ते 200 मीटर अंतराचेर ही गुफा कांय थळाव्या लोकांच्या नदरेक आयली। ही गुफा पांडव काय शिवकालीन ते विशीं लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला। मात ही गुफा 100 वर्सां पयलींची असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला, जाल्यार लोकांनी मीन सोदपाक खणिल्ल्या भुंयार आसूं येता असोय अदमास कांय पर्यावरण मोगींनी उक्तायला। सध्या तुम्ही पळयतात ती गुफा, ही गुफा पळयली जाल्यार कांय लोक म्हणटात की ही खूब आदीपासून हांगा आसली, जाल्यार कांय लोक म्हणटात की मिना खणी पासून ही एक तयार केल्ली म्हणून गुफा आसा। तुम्ही पळोवं शकतात ही बरीच भितर आसा कशें दिसता, सगळ्याक झाडां आसा आनी बऱ्योच वाली आनी झाडांची मुळां लेगीत ह्या गुफेचेर आसा। दिवचल शारांत ही गुफा आशिल्ल्याची दिसून आयलां। दिवचल सारमानस रस्त्या कुशीक एका धबधब्या लागींच कांय लोक गेल्ले कडेन तांकां ही गुफा दिसून आयली। मायनिंग वाठारांत धबधब्या वयल्या घसघश्या पासून सुमार कांय अंतराचेर ही गुफा थंय आशिल्ल्याचें नदरेक आयलां। कित्याक तर हांगा एक धबधब्या ठिकाणी एक बरी गुफा मेळ्ळी आहा आनी ही गुफा म्हाका दिसता एक शिवकालीन किंवा पांडवकालीन आसूं शकता। आनी ही जी गुफा आहा ती खंय अंत जाला तो आमकां कळना। आमी बरेचशे भितर वचून गेले, जितले आमकां वचोंक शकता आमी तितले पर्यंत आमी वचून गेले आनी फुडें ती कशी आनी कितें हें ना, पण हेजेर जर संशोधन करतलो जाल्यार ते आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान येवन तेजेर सगळे बारीक नदरेन ते पाकोवपाचें आनी तेजेर जें कितें करूंक गावता ते आर्कोलॉजी त्या माध्यमांतल्यान तेणी आपूण तें जतन करचें। आज सरकार म्हणटा पुरान गावल्यो काही वस्तू जावं कितें आसलें जाल्यार ते आमी जतन करूंक जाय, तशी हांगा एक गुफा मेळ्ळ्या ती पण तशीच जतन करचेलें अशें आमकां दिसता।